सगळे बुथार हांव गेलो ते रिस्पॉन्स व्हेरी पॉझिटिव्ह. वोटींग पासून बरो जाला आनी आमी गॅरंटीड आमी बरे मार्जिनान निवडून येतले म्हणून. काँग्रेस परत येतले हल्दोना मतदारसंघांत आनी आमी बरें काम चिंतपा फुडें सोंपले. आम केन्ना वायट कोणाचें चिंतलो ना आनी म्हाका दिसता आमचो असेट कितें बारीक बारीक मनशां पावपाक आनी बारीक बारीक मनशाचें काम करपाक. Does it is easy to win this in Haldona constituency? एक सांगता, आय एम अ न्यू पॉलिटिशियन, टू कॉल द वर्ड पॉलिटिशियन. आय एम न्यू इन पॉलिटिक्स आनी खरें सांगता हांव पॉलिटिशियन फाटी केन्ना नाशिल्लो. म्हजें सगळें कनेक्शन आसत पूण हांव पॉलिटिक्साक केन्ना पडलो ना. पूण ही जर्नी आशिल्ली ती म्हाका म्हजे फ्रेंड म्हजे आशिल्ले ते कितले फ्रेंड मोठे ते बारीक सगळे म्हजे बरोबर रावले आनी सगळे आदार दिले म्हाका. देखून ही जर्नी हाव इट हॅज बीन अ very new experience. And to answer your question directly, I think people will vote for honesty, truth, integrity and a clean image. You take my word, people are looking, लोक रावता. मनीस आहा तो उमेदवार आहा तो आमदार जावपाक लोकांचें काम करतलो, बारीक बारीक मनशाचें काम करतलो, कोणा डिफरन्स कोण नासतना. आनी हांव सांगता एक गूण म्हजी की हांव सद्दां लोकांचें बरें चिंत म्हण. आनी देखून हांव जाणा काळजानसून मोनानसून लोकांचें तेंको म्हाका आसा, लोकांचे आशा आसा की ता म्हाका निवडून दिवंक व्हरपा थिंगा असेंब्लीन. हल्दोनान चेंज जायी लोकांक अशें तुमकां दिसता एकूण तुमी? 100% चेंज इज द नीड ऑफ द आवर. फकत हल्दोना न्ही, फूल गोंयांक बीजेपी काडपाकूच जाय. कित्याक बीजेपीन पयली पार्टी 5 वर्स काडले ऑन इट्स ओन मेजॉरिटी, दुसरी 5 वर्सान चोरयेन काडलोली. सो आनी बीजेपी केअर करना लोकांक. बीजेपीन बारीक बारीक मनशां चोयलना, फकत मोठे मोठे ग्रेस लोकांचे ते आनी ग्रेस केले, बारीक मनशां सामके मारले, बारीक बारीक मनशां सरकारान दुखयला. सो घरा गेल तेन्ना लोकांनी सांगलां, म्हाकाय शॉक चड पाटी, सर आमी वळखतात तुका, आमी जाणात कोण तूं, तुगे व्हिडिओ पळयतात, तुगे फेसबूक फॉलोय करतात. लोकांनी सांगलां, सोयऱ्यांनी सांगलां, आमचे फ्रेंड आहात ते भायर सावन कॉन्स्टिट्युएन्सी भायर सावन फोन करून सांगला तुका सपोर्ट करपाक.